TMA हॉलांत जावन आसा 10 दिसाचे सूत्र सौंदर्यम हँडलूम आनी हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन. आयकताना इतले कॉम्प्लिकेटेड भोगता. सिंपल सांगचे म्हणल्यार हातांनी केल्ल्यो वस्तू विकरापाक दवरल्यात. हांगा 70च्या चड स्टॉल्स आसात खंय आनी नॉर्थ इंडिया तावन स्पेशली राजस्थानातावन मुस्त जाणां तांचे प्रोडक्ट्स काणयोन आयल्यात. फर्स्ट आमी पळोवंक गेल्या वस्तुरां. हांगा मेळची वस्तुरां 100% कॉटन खंय आनी सकट हातांनींत प्रिंट केल्ले ब्लॉक प्रिंट्स म्हणटात ताका आनी एम्ब्रॉयडरी आसल्यार ते हातांनींत केल्ले खंय आनी कापडाय हांगा बरी आसली कॉटन. अशें हातान धरताना एक अशें मुदो जातले. सो सगळो दीस कोणाक कापड न्हेसोंक आसल्यार अर्ली कापडां सदांनीत घालूंक मस्त कम्फर्टेबल. वाडनूय नॉर्थ इंडियान फेमस आसचे कोल्हापुरी जुतीज आनी पुरा ते हांगा पळोवंक मेळ्ळे. बारी सोबीत वेरायटी इंडियन आउटफिटांक बारी सोबीत दिसतात. ताच्या सांगातास आमी वस्तुरां घाल्यार मात पावना. ताच्या तेकीत आमी कानाची गळ्याक हाताक घालीचे पडटा आनी ताकात मॅचिंगाक जावची पुराय वस्तू हांगा मेळटात. तुमकां वेळ आसल्यार हांगा आयल्यार तुमकां डेफिनेटली एकाच्या चड वस्त लायक जातली. हांगा आनी एक स्टॉल आसले रेझिन आर्टाचे. हातून रियल फुलां एका लिक्विडांत घालून ज्वेलरी बरी करून दवरल्यात. सो ते अमर उरतात केदाळाय बावनात. तुमकां जाय जाल्यार उगडासाक ये वरी. इतले पुरा हांगा तावन काण गेलो उपरांत वरून वचूंक एक बॅग जायचे न्ही. तशें बॅगाचे एक कावंटर आसले आनी तांणी म्हणलें हे एक स्ट्रॉंग लेदर खंय. ते लेदर मिनिमम 20 वर्सां कांय जायना की आनी 10 वर्सांची वॉरंटी 3 दितात खंय. सो ते लेदर आनी पेंटाचे प्रूफ दाखोवच्या खातीर तो आमकां फायर टेस्ट करून दाखोवन आलो. तो दाखोवन आलो की आमी उजो घाल्यार ते ताका उजो लागून आनी ताचे पेंटी वचून. आनी आतां आयला आमचे फेवरेट स्टॉल फूड स्टॉल. हांगा राजस्थानाचे स्पेशल माउथ फ्रेशनर्स आसले इतले फ्लेवर्स. ताच्या उपरांत तांचे मिलेटातावन एअर फ्राय केल्ले स्नॅक्स आसले. ड्राय आंबो, ड्राय आवाळे, ड्राय आमसान, ड्राय जिंजर अशें मस्त पुरो आसले. आनी तो आमकां हर एक दरदरे खा करनासलो अशें की आमी इतले जिवनांत खावंकूच नासला बरी आनी आमी खावंक बरी हर एक खावन टेस्ट करनासल्या. हांगा वूड लांकडांचे मस्त आयटम्स आसले. ट्रे, बॉल्स, बॉक्सेस आनी घरा सजोवंक दवरचे वस्तू आसल्यो. मंगळुराच्या वेदराक कितले सुटेबल म्हाका गोतना. इल्ले मॉइश्चराक हांगा फंगस येता बट तुमकां ते मेंटेन करूंक वता जाल्यार मस्त सोबीत आसले आयटम्स तुमकां काणगोव येत. थोडे पीस पळयतना एंटीक आदल्या काळात हांव कांय खाण दवरले आबाच्या व्हडली मायच्या काळांत पुरा पुंजोवन दवरले वस्तू बरी दिसतात. ताच्या सांगात हांगा सॅरमिक आयटम्स आसले, बोरण्यो आसल्यो, किचनाक गरज पडच्यो वस्तू आसात. इतल्यो रंग विभिन्न रितीच्यो वस्तू पुरा हातांनी केल्ले आनी इतले एंटीक आनी सोबीत दिसतात. घर सोबोवची कोणाक पिसाय आसा पळय तुमचे इंटिरियर डेकोरेशनाक मस्त वस्तू मेळटा. हांगा बऱ्या क्वॉलिटीचे बरे डिफरंट प्रिंट्साचे ब्लॉक प्रिंट्साचे बेडशीट आसले आनी डिफरंट टायप्साचे मॅट्स आसले. फरी मॅट्स, गट जूटाचे मॅट्स, ल्हान व्हड सायजीचे 100 रुपीजांत स्टार्ट जातात. तशें आमी हांगा थोडे मॅट्स परचेस केले. ह्या काउंटरांत जूट बॅग्साय अवेलेबल आसात. पुरा काउंटराच्या की मॅट्स आनी तुवाळ्याचो काउंटर काले आसले पळय ते मात इल्ले चीप आसले रेट्स. उरिल्ल्या काउंटरांनी रेट्स इल्ले चड आसले पूण कोणाक क्वॉलिटी इम्पॉर्टंट पडले तर ते फरक पडचे. ह्या पापडां बरी. हे पापडे इतले एक्सपेन्सिव आसले पूण तितलेच टेस्टी आसले. हांवें म्हज्या लायफांत यम्मी पापड टेस्ट केले म्हणल्यार येत कोणा. वेरायटी फ्लेवर्सार आसले. आमी हांगा टायम पयलेंत पावयल्ले. आमचे इनॉग्रेशनाक आतां रेडी करनासली. सो कस्टमर्सां पयलेंत येवन तांचे परचेस करून जाल्ले. काउंटर्स अर्दे मात्र सेटअप जाल्ले खंय. 10 दिसांचे आसा. ह्या म्हयन्याच्या अखेर मिसर हें एक्झिबिशन आसा. मे 31 म्हणसर सकाळी 10:30 वरां रातीक 9 वरां मिसर.